गोंयांत हेर देवदेवतांच्यो पालखी जातात ते परस काणकोणच्या मल्लिकार्जुन देवाची पालखी म्हळ्यार एक विलक्षण उत्सव। महाशिवरात्रे दिसा देव लागींच्या दर्यावेळेर म्हळ्यार राजबाग दर्यावेळीचेर समुद्र स्नान करपाक येता। फांतोडेर सुमार 5 वरांचेर पालखी भायर सरता आनी 9 जाग्यांचेर रावत रावत थंय देवाक आरत दाखोवन पालखी दर्यावेळेर पावता। ह्या देवाच्या उत्सवाक जलक्रीडा म्हण लेगीत संबोधतात। हजारांनी भाविक दर्यावेळेर देवाचें दर्शन घेवपाक येतात। हे पालखेचें खाशेलपण म्हळ्यार वेळीप समाजाचे लोक ही पालखी हाडटात। ह्या समुद्र स्नानाक सुद्दां हाडपाक एक वेगळी प्रथा आसा की पालखी हाडप ही आमची वेळीप बांधव आसा। ते लोक ही पालखी हाडून हांगा वेळेर समुद्र स्नानासाठी दवरतात। त्या नंतर आमची उत्सव मुर्ती आमच्या पुरोहिता तर्फे उत्सव मुर्तीचे समुद्र स्नान केल्लें जाता आनी तेजे नंतर प्रत्येक आमी म्हणलां तशें हे हांगा सगळीं लोकांक जोडून हो देवस्थान चल्लें। तेन्ना हांगा वेळेर आमची एक घरवय आसा ती वेळेवयल घरवय म्हणटात। जी पागी लोक जे हांगा नुस्तेकार लोक जे लोक हांगा त्या वेळेवयले आमी घरवय स्थापन आमच्या देवा संबंधीत लोक ते तेन्ना जरी तरी ही पालखी आपल्या तकलेर घेवन वेळीप लोकांनी हाडून हांगा बसयली तरी उठयता आसतना तेमकां तेजो मान आसना। कारण उठयता आसतना आमी त्या वेळेवयल घरवय लोकांक तेमी ती उठून हांगसान व्हरून आमी किनल्यांक पाजर म्हणटा थंय पर्यंत तेजी पावोवपाची ही बी आमची परंपरा आसा। आनी अशी कितलीशींच वर्सां जालीं न चुकता हे सगळे लोक भक्ती भावनेन आनी मोठे श्रद्धेन हो एक व्हडलो मोठो उत्सव असो मनयता। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।